मिसाची सुरवात एक गीत घेऊया. A16 पेज नंबर 8. A16. Jerusalesha deva mustice taka Davidu benu pozbace. Jerusalesha deva mustice taka Davidu benu pozbace. Oleh Omarun waktu soluya deva roshagil Jerusalem. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू कृपा दिवं. आज केरीत भाशेन मिसाची मांडावळ करता माउंट कार्मेल समुदाय देव सुवाप पिकेन. तशेंच आज मागूंक लायता फातिमा बेकर आपले बरे भलायके खातीर. मागुयाचे दिसा सगल्या आमच्या भावा भयणां खातीर जीं कोश्टवतात, जीं पिडेंत आसात, जीं हॉस्पिटलांनी आसात, आपल्या खातीर मागूंक लायतात तांकां बरी भलायकेन देवान इलाज फावो करूंक आनी तांकां सगल्यांक परतून आपल्या घरा पावूंक. तशेंच मागुया जीं कोण आमची भावा भयणां दुकान आसात, जीं कोण पिडेंत आसात आनी जीं कोण आपल्या खातीर मागूंक लायतात तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या प्रज्वलीत नव्या दिसाची कृपा आनी शांती तुमकां आवडटा. आमच्या गोंयांत आयज पवित्र सभा धर्मप्रांतीक जेजूचे वडकीचो दीस समोर उमता. गेल्ल्या वर्सा परी हे वर्सा भावार्थाच्यो कार्यावळी घडोवन हाडूंक आमकां तितलीं सोंपेपणां मेळूंक नात. तरी पूण हे चालू परिस्थितींत आधुनीक काळाच्या उपायांचो फायदो काडून भावार्थ्यांक जेजूची वळख दिवंक दोतोनीच्या केंद्राचो वावर चालूच आसलो. आमचेशी राव हो गौलीक आनी दोतोनीच्या वर्साचो विशय मनांत धरून हो वावर सगळे जबाबदारेन आमी फुडें व्हेलो. आयची समोरमणी जावन आसा तेंगशी ह्या सगळ्या कार्यावळींतलीच. जेजू वेगवेगळे तरेन लोकांक शिकोवन दितालो. देखून आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा तो लोकांक शिकोवन दितालो. एकाच जाग्यार रावून न्हय पूण गांवांनी नगरांनी भोंवून लोकांक बापाची बरी खबर पुरगोडटालो. लोकांची परिस्थिती वळखून घेतालो आनी तांकां समजोतालो. ते भाशेन शिकोवंक वावुरतालो. जेजू पुनर्जीवन जावन पासून हो वावर आपल्या शिश्यां वरवीं चालूच दवरलो. आपल्या धीर दितल्या उतरांतल्यान एमावसाच्या वाटेर चलतल्या शिश्यांच्या निराशीपण ताणें पयस केलें आनी जेजूक ओतडेकून ताचेशी राव म्हूण सांगून तांच्या काळजांतले उमाळे तांणी आमचेशी राव म्हणून ताका परगट केले. वर्सभर जेजून आमकां दोतोनीचो वावर फुडें व्हरूंक आपलो सांगात आनी आदार दिला. जेजूक आमचे सांगाताक घेवन आमचो क्रिस्ती भावार्थ जिवंक फावो जाल्ल्या सोबार उपकारां आनी देण्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमचें दिनवाशी मन बापाक उबारुया. आज आमी जेन्ना दोन प्रांतीक जेजूचे वडकीचो दीस मनयता तेन्ना पयले सुवातेर आमच्या आवय बापाय खातीर मागुया.
तशेंच मागुया आमच्या देव संदेशकारां खातीर, मागुया आमच्या स्कुलांत आसलेल्या शिक्षकां खातीर, मागुया आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर. जायते फावटी आमची आवय बापूय जावन आसतात, आमची मुखेल आमकां जी देवाचे जाणवाय दितात, देवाची समजणी दितात, देव आसा म्हूण आमकां पयलीं शिकयतात. आमची देव संदेशकारां आमकां दोतोनीच्या वेळार उदीक आनी उदीक फायद्याक पडटा तसले आमकां पवित्र सभेची शिकवण दिता. आमची दुसरी हेर संस्था आसात त्यो आमकां भावा भयणो पवित्र सभेन ओदीन जिवंक आमकां आदार दिता. तर ह्या सगळ्यां खातीर आमी मागतना जायते फावटी आमी बरे तरेन ह्या संवसारान जेजूची ओळख घेवंक विसरल्या देखून ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरुया. सुम्या जेजू एक आवय बापूय कशी आमच्या भुरग्यांक क्रिस्ती तत्वांनी आनी भावार्थान वाडोवंक जावन आसा आमची मुख्य जबाबदारी. पूण कांय फावटी जबाबदारी पाळटना आमी तांचे जबरदस्ती चलयल्या. तांकां आसा तशी मानून घेवंक, तांचे गूण शेगूण ओळखूंक गरज तेन्ना तांकां शाबासकी दिवंक आमी फाटीं सरल्या. आनी हे तरेन जेजू तुजो मोग तांकां वांटूंक आमी विसरल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकूत को भुरगीं कशीं क्रिस्ता जेजू ल्हानपणांतल्यान तूं तुज्या आवय बापायच्या उतराखाल रावूंक, तांकां रेस्पेद मान दिवंक जियेलोय. मागण्या वरवीं तूं सदांच तुज्या बापाक एकवटून रावलोय. आमी जायते फावटी भुरगीं कशीं आमच्या शिकपानूच गुल जावन उरल्या. मागण्यांक आमी वेळ दिवंक चुकल्या आनी अशे तरेन तुजो सांगात आमी पयसायला. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकूत कोर देव संदेशकारां आनी शिक्षक कशी सोम्या जेजू भावार्थान भुरग्यांक आकारूंक जावन आसा एक आमची मुख्य जबाबदारी. हें तुजें कार्य आमी फुडें व्हरतना आधुनीक काळार उपकारता तसली शिकवण दिवंक वेगवेगळे उपाय आमकां फावो जाल्यात. चालू परिस्थितीन मनांत धरून भुरग्यांक नवे पद्दतीन दोतोन शिकोवंक आमकां ह्या वर्साक जायते सोयीक मेळ्ळे. पूण कांय फावटी आमी देव संदेशकारां कशीं, आमी शिक्षक कशीं ऑनलायन क्लासीस घेतना तांचो फावो तो उपयोग करूंक ना. आमी जायते फावटी मेळ्ळां तेंच भुरग्यांक आमी दिलां आनी आमची जबाबदारी आमी विसरल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकूत को सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
तुया बापा तुजेरूच आसा सगलो आमचो विश्वास तुझे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुझ्या गोपान आमकां बाळगून दवर आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान शेतान राजपूत चलयता सासनाच्या हा सासना इजायस प्रभाताच्या पुस्तकावेलें वाचप. उजियास राजाच्या मरणाच्या वर्सा एका उंच सिंहासनार बसलेलो हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताचे सांगाता आसलेल्यांनी पवित्र जागो भरलो. ताचे वयर आसले सेराफीन, हांकां जण एकल्याक 6 पाकोटे आसले. ते एकामेकाक आड्डून म्हणटाले, पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर, सगलो संवसार भरला ताच्या वैभवान. अशें आड्डोतल्यांच्या आवाजान बुन्याद हाल्ली आनी देव मंदीर दुवरान भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या दोळदिऱ्या बेसार हांव आसां, कोटा म्हजें, कारण हांव एक मेल्या ओंटांचो मनीस आनी मेल्या ओंटांच्या मनशां मदें हांव जियेतां. आनी म्हजें दोळ्यांनी दोलबरांच्या सर्वेस्परा राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफीन वेदीवेलो चिमट्यान उज्याचो एक कोळसो आपल्या हातान घेवन म्हजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओंटाक लायलो आनी म्हणलें, आतां पळय, हो तुज्या ओंटाक लायला. तुजें पातोक काडून उडयलें, तुजें खोटेपण बोगशिलें. आनी सर्वेस्पराचो तालो हांवें आयकलो. तो म्हणटालो, कोणाक धाडटलो, कोण आमचो संदेशकार जाय. हांवें प्रतिपाल केलो, ओ पळय हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. परतून म्हणया, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगले म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुजें दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुजें पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वासी, सगतां परस व्हडतें तुजें नांव. आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोड केलें, म्हाका धिरान भरलाय. जबाब, तुजें दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुजे तोंडांतलीं उतरां आयकना फुडें सर्वेस्परा. संवसारांतले सगळे राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां वर्णून म्हणटले. कोरीच व्हडटी सर्वेस्पराची महिमा. जबाब, तुजें दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितें करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बालता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सांडू नाका. जबाब, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकाराक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, हांवें तुमकां परगट केला, तुमी मांडून घेतलां आनी थीर बावडतान सांबाळटात. त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें परगट केलां, तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, नाजाल्यार तुमचो बावाट निर्फळ. बरें तर पयले सुवातेर जें हांवें शिकोवन घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे
क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो. ताका निकिपिलो पवित्र पुस्तकां प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक पिश्यांवून ओदीक भाव भयणांक दिश्टी पडलो. हातलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या धर्मदुतांक. शेवटी आमकांय दीस भरचे आदीं जमलोल्यांक दिश्टी पडलो. तर धर्मदुतां मदें हांव निमाणो देवाचे पवित्र सभेक हांवें दुमालो दिलो. देखून म्हाका धर्मदूत म्हणूंक फावना. तो देवाचे कृपेन हांव धर्मदूतूच आनी ताणें म्हाका दिल्ली कृपा निर्फळ जावंक ना. पूण परतेंच जाल्यार दुसऱ्या सगल्यावून हांवें ओदीक वावर केला. म्हजेच ओस्तोंगीन न्हय पूण म्हजें सवें आसा ते देवाची कृपेन. एकाच उतरान ते परगट करतात तेच हांव परगट करतां आनी तेच तुमी सत मानलां. देवाचें उतोरें. Sporak, suj, suj, sove sporak. Sove sporak, suj, suj, sove sporak. Sove sporak, suj, suj, sove sporak. Sove sporak, suj, suj. सोरेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दोत्ता तसले खारवी हांव तुमकां करतलो. Sove sporak, suj, suj, sove sporak. Sove sporak, suj, suj, sove sporak. Sove sporak, suj, suj, sove sporak. Sove sporak, suj, suj. Survispo तुमचे सवे आसू. लुका परमोरे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देवाचे उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चेंचतालो आनी तो जेनासरेत तोडेचे दोडेर उबो आसलो. तेन्ना तुय तोडेचे देगेर ताणें 2 ओडीं देखली खारवी देऊन रांपणी धुताले. तांतले एक व्हडें सिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक तान मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी व्हड्यार बसून तुय तान तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें सिमावाक सांगलें, खोल उदकान व्हडें भायर मार आनी मासडी धरूंक तुमच्यो रांपण्यो उडयात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासडी पडली की रांपोण पिस्ताशी दिसली आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या व्हड्यार आसलोल्या भागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसर 2 ओडी भरलीं. ते पळयना फुडें सिमाव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, म्हजे सोशिलो पेल्यान सर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. आनी तो आनी ताचे बरोबर आसलेले तितले पडलेली मासडी पळोवन सारकेच तोटाकले. तेच परी सिमावाचे भागीदार आसलोले ते झेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. आनी जेजून सिमावाक म्हणलें, भियो नाका,
ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलोय आनी ओडी तोडीक काडून सोगले सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महानी मोगार बाबा भयणीनो, आमी सादेकाराच्या 5व्या आयतारांत आसा आनी आज आमी दोन प्रार्थीक जेजूच्या ओळखीचो दीस कॅटिकॅटिकल डे अशें आमी म्हणटा. आज आमी किरीत भाशेन आमच्या आवय बापाय खातीर, देव संदेशकारां खातीर आनी शिक्षकां खातीर प्रार्थना करुया, कित्याक ती जावन आसात आमची मूळ जी आमकां शिकोवन दिली जेजू विशीं, जाणें आमकां देवा विशीं शिकोवन दिली, जाणें आमकां धर्मा विशीं शिकयलें. आज अशेंच आमी शिकयता आसतना एके घडणेचो म्हाका उगडास येता. ही घडणी आसाम ह्या राज्यांत जाल्ली, गारो ह्या ट्रायब्सा मदें जाल्ली. थंय एक कुटुंब आसलो, खेडेगांवांत एक कुटुंब आसलो आनी हो कुटुंब बाबा भयणीनो गरीब आसलो. खेडेगांवांत रावतालो म्हणटकूच आमी जाणाव इंग्लीश भाशेन ते आमी गायन काय बरें गायता, आख्खे संवसाराक ते फामाद. आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीसस. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. For me, the world behind me, the cross before me. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. बाबा भयणीनो, काय बरें गायन हें गायन गारो एका मनशान बाबा भयणीनो हें गावून आमकां सगल्यांक घडोवन दवरलां. आनी हें गायन गावपाक कारण परंपरा प्रमाणे अशें आसलें. त्या गारो ह्या ट्रायब्सा मदें बाबा भयणीनो कोणूय वचूंक भियेतालो, कित्याक ते सगळे आपलो धर्म पाडटाले. आनी अशें क्रिस्ती मिशनां तांचे मदें गेले तेन्ना तांकां जेजूची बरी खबर शिकोवंक ते सोदताले. जेजून शांती हाडली, जेजून मोग हाडलो, जेजून खरें आमकां भावपण दाखयलें हें सांगूंक हे क्रिस्ती मिशनां थंय गेले. पूण जेन्ना हे तांचे मदें गेले तेन्ना तांकां हे गारो लोकांनी नाकारले, धांवडायले, भायर आयले आनी म्हणूंक लागले, तुमी वसात आमच्या गांवांतले, आमकां तुमी नाकात. आमी कितें पाडटात तें आमी जाणाव, आमकां तुमी सांगची गरज ना. पूण तातूंतल्या एका कुटुंबान ही बरी खबर मानून घेतली. ह्या कुटुंबान एक बापूय आसलो, आवय आसली आनी 2 पूत आसले. आनी तांणी जेजूची बरी खबर मानून घेतली तेन्ना आपूण जेजूक खरेंच पाटलाव करतली, आपल्या जिवितांत जियेतली म्हूण ती मानून घेवंक लागली. अशेंच करतना बाबा भयणीनो आपल्या जिवितांत ती जियेताली. आनी हो वडील सदांच म्हणटालो, आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बॅक, नो टर्निंग बॅक. द वर्ल्ड बिहायंड मी, संवसार म्हजे फाटल्यान आसा, खुरीस म्हज्या मुखार आसा. नो टर्निंग बॅक बिकॉज आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीसस. हांव जेजू खरेंच जेजूचो पाटलाव करूंक सोदतां, हाचे मुखार हांव आनीक फाटीं वचचो ना. आनी अशें बाबा भयणीनो त्या गांवचो मुगदोम, आमच्या गांवांत आमी जाणाव आमकां हांगासर पंचायत आसा, ते भाशेन थंय तांकां जण एकल्याक आपापल्या ट्रायब्सांक उमको वडील आसता. आनी ह्या वडिलान ताका येवन म्हणलें, तुजो धर्म सोड, जें कितें तूं पाटलाव करता तें सोडून दी. आनी ताणें म्हणलें, आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बॅक. हांव आनी फाटीं सरचो ना. असले वेळार बाबा भयणीनो सगळे हेरा दुसऱ्यांक, आपल्या वांगड्यांक हो मुगदोम घेवन आयलो ताच्या घरा. आनी सगळे ते बाल्यांनी बाबा भयणीनो झुजताले. म्हणटच बाले घेवन थंय आयले आनी म्हणूंक लागले, पळय आतांच्या आतां तुज्या 2 पुतांक आमी मारून उडयतले, तुजो धर्म सोडून दी. आनी ह्या मनशान म्हणलें, जेजूचो गोवाय हांव, जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें येवशिलां, तुमी म्हाका कांयच वायट करूंक जायना. त्याच वेळार मुगदोम आनी ताच्या सांगात्यांनी बाले मारून 2 ताच्या पुतांक बाबा भयणीनो थंयच मारून उडयले. आपल्या पुतांक फोडफोडून मोडटा ते आपल्या दोळ्या मुखार ताणें पळयले. तरी पुत्यान ताणें म्हणलें, म्हजो भावार्थ हांव सोडून दिवचो ना, कित्याक देव म्हाका
उदीक आनी उदीक पूर्ण मेळ्ळा. देव म्हाका मार्गदर्शन दाखयता, देव म्हाका वाट दाखयता. ही इज माय गायड. म्हणटकूच ह्या जेजूक हांव सोडचो ना. तेच वेळार परतून एकदां बालो सोडून ताचे पुतनीक ताणी जिवेशी मारली, पूण ह्या मनशान आपलो बाबार्थ सोडूंक ना. आनी शेकी हें गायन ताणें गायलें, आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीजस, नो टर्निंग बॅक, नो टर्निंग बॅक. बाबा भयणीनो, काय बरें उदाहरण आपल्या जिविताचे ह्या गारोच्या मनशान दिलें. खेडेगांवांत रावतालो पूण जेजू गोवाय तो जालो. आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी आयकता. ह्या पयल्या वाचपान इसायासाचें आपोवणें आमी आयकता. देव दरबारांचो सर्वेस्पोर एक उंच शिवासनार बसलेलो इसायास प्रवादी पळयता आनी ताच्या सांगाताक सगळो जागो पवित्र जाता तो पळयता. आनी ताच्या सांगाताक सेराफीन, तांकां 6 पाकोटे, एकेकल्याक 6 पाकोटे आसात ते तो पळयता. म्हणटकूच जोण एकले एकामेकाक म्हणटाले, पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पोर तो. आनी अशें आड्डून आवाजान बुनियाद सगळी हाल्ली आनी देव मंदिरान बाबा भयणीनो आख्खो धुंवर भरलो तो ताणें पळयलो. आनी ते वेळार इसायास प्रवादी आपणाकूच म्हणूंक लागलो, कसल्या दोळडिऱ्या बेसार हांव आसा सायबा, कोटा मोशें, कारण हांव एक मेड्या ओतम्याचो मनीस, हांव एक पातकी सायबा. म्हाका हें आपोवणें फावो न्हय, म्हाका हें दर्शन फावो न्हय. हांव एक मेड्या ओंठांचो मनीस. हांव सायबा तुजे मदें येवंक फावो ना म्हाका. म्हज्या दोळ्यांनी दरबारांच्या राजाक हांवें पळयलां. आनी त्याच वेळार जेन्ना ताणें म्हणलें मेड्या ओंठांचो मनीस, एक सेराफीन बाबा भयणीनो देवून आयलो एक इंगडो घेवन आनी ताच्या ओंठाक लायले आनी ताचे ओंठ पवित्र केले. आनी ताका त्याच वेळार अशें म्हणलें, आतां पळय, हो तुज्या ओंठाक लायला, तुजें पातोक काडून उडयलां, तुजें खोटेपण भोगशिलें. त्याच वेळार इसायास प्रवाद्याक सर्वेस्पराचो आवाज आयकूंक आयलो आनी सर्वेस्परान अशें म्हणलें, कोणाक म्हूण आतां हांव धाडटलो बाबा भयणीनो. पवित्र जाल्लो इसायास प्रवादी म्हणूंक लागलो, ओ पळय, हांव हांगा आसा, म्हाका धाड सायबा आतां तुजी बरी खबर परगटूंक. कित्याक देवाचे कृपेन पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तो भरलेलो. ताचे आपोवणें ताका तीर बाबा भयणीनो ह्या वेळार लागलें. कित्याक देव म्हाका आपयता आपली बरी खबर परगटूंक, देव म्हाका आपयता फुडो करूंक, देव म्हाका धाडटा समाजान आपली बरी खबर. बाबा भयणीनो, देव आमकां वळखता, देव आमकां आसा तशी मानून घेता. देव आमी पातकी जाल्यार पुत्यान बाबा भयणीनो आमकां आपयता. हेच देवान इसायास प्रवाद्याक केलें आनी ताचे ओंठाक इंगडो लावन ताका पवित्र केलो तेन्ना ताच्या आंगान स्फूर्ती आयली. आनी हे सगळे स्फूर्तीन ताणें जेन्ना सर्वेस्परान देवान म्हणलें कोणाक धाडटलो, रोखडेच ताचो जबाब जालो, ओ पळय, हांव हांगा आसा, म्हाका धाड सायबा. दुसरें वाचप बागेवन पावलून खुरीदकारांक बरयलेली पयली चिटींतलें वाचप. काय बरें, बागेवन पावलो म्हणटा, हांवें तुमकां पोरगोट केला, तो बाबार तुमी सांबाळात. कित्याक हांवें तुमकां पोरगोट केला तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमकां तारण जातलें. कित्याक तारण म्हाका मेळ्ळां. हांव बाबा भयणीनो 2 दूत न्ही आसलो, निमाणो 2 दूत हांव. दामास्काच्या रस्त्यार जेन्ना हांव वेतलो तेन्ना म्हाका उजवाडान हो जेजू क्रिस्ताचें दर्शन फावो जालें. हांवें जी पिडापीड क्रिस्तांवांक दितालो ती बाबा भयणीनो बंद केली. म्हजें जिवीत, पातकी जिवीत हांवें बदल्लें. एक व्हड जाणार मनीस तो भाव, शिकलेलो मनीस. हे सगळे जेजूचे शीस तितले शिकूंक ना जुवांवाक सोडून. पूण बागेवन पावलो गामालियल हे व्हडल्या धर्मशास्त्रा फुड्यान शिकलेलो, फारिसेवान धर्मशास्त्रा मदें व्हडलो जाणार बाबा भयणीनो. देवान ताका आपयलो, ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आनी ताणें काय बरी उतरां म्हणली. मागीर 2 दुतां मदें हांव निमाणो. देवाचे पवित्र सभेक हांवें दुमारो दिलो, देखून म्हाका 2 दूत म्हणोंक फावो न्हय. कित्याक सगल्यांक पिडापीड दिवंक स्टिफनाक मारता आसतना तो उबो आसलो बाबा भयणीनो. ताणें ताका सजा दिली फातरांनी मारचो म्हणून. पूण तरी पुत्यान बाबा भयणीनो तो म्हणटा, म्हाका 2 दूत म्हणोंक फावो न्हय, तरी देवाचे कृपेन हांव 2 दूतूच. कित्याक जेजून म्हाका आपयला, जेजून म्हाका आपलें दर्शन दिलां, जेजून म्हाका पाठयला, म्हजी पातकां भोगशिल्ल्यान पवित्र आत्म्याचे कृपेन म्हाका भरला.
आनी आमी पळयता बागेवन पावलून आपल्या जिवितान कसली व्हड वस्तू केल्यो त्यो रोमकारांक कोरीतकारांक एफेसकारांक फिलिपकारांक सगळ्या ह्या क्रिस्ती समुदायांक बाबा भयणीनो ताणें चिठी बरयल्यो तांचो धर्म परतून ताणें जागृत केलो धर्म प्रचार ताणें केलो जेजूची बरी खबर सगळ्या अविश्वासी लोकांक ताणें परगटली न्हू जुदेवांक पूण क्रिस्ती बाबा भयणांक तो परगटूंक पावलो हाचे शुभ वर्तमान बाबा भयणीनो आमी काय बरें पळयता जेजू लोकांक बाबा भयणीनो प्रवचन करतालो सुरवातेक आमकां मेळटा तो तोडेच्या दोडेर उबो आसलो आनी तुय ताणें 2 व्हडीं देखली लोक तुय चेंचतालो बाबा भयणीनो म्हणटूच एका व्हड्यार तो चोडलो आनी ताणें म्हणलें मातशें पयस व्हरा तें व्हडें आनी तुय बसून तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो म्हणटकूच आपली शिकोवन तो लोकांक दितालो तेन्ना किरीत भाशेन बाबा भयणीनो तो लोकांक तुय रावतालो आनी अशें करता आसतना तो आपल्या तुय आसलेल्या खारवी भावांक पेद्रूक आनी ताच्या सांगात्यांक पळयता ते बाबा भयणीनो झाड धुताले खारवी ते जेजू तोवूय आसलो म्हणटकूच आख्खी रात तांणी तुय दोरयान बाबा भयणीनो झाड मारल्या उपरांत कांय तांकां नुस्तें पडूंक ना सकाळीं निराशी कशे तोकलेले कशे ते तुय आसले आपले झाड बाबा भयण आमी जाणा झाड मारल्या उपरांत तुय जाय तें झाडान हेर दुसरो कचरो येता म्हणटच धुतात खारवी भाव आमचे तशें ते झाड धुताले आनी जेजून सिमावांक म्हणलें सिमाव चल व्हडें घे मातशें पयस या आनी तुय तुजें झाड मार सिमावान म्हणोंक जातालें आरे तूं ते वय तूं आनी कितें जाणा हांव खारवी नुस्त्या पडटलें वो ना तें हांव तुज्यावन बेस बरो जाणा पूण ना बाबा भयणू सिमावान त्या वेळार आपल्या गुरुजी कितें सांगता कित्याक इतल्या लोकांक तो बरो करतालो इतल्या लोकांक तो शिकोवन दितालो इतल्या लोकांक तो प्रवचन करतालो इतल्या लोकांक जे ताचेशी येताले तांकां देवाचें राज बरे तरेन परगडटालो ताची ताणें बाबाट दवरलो आनी काय बरी उतरां म्हणली गुरुजी रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना कांयच मेळूंक ना आमकां तरी पूण तुज्या उतराक हांव रापण घालता तूं तर सांगताय सायबा जायत घोडे कितेंय तरी देव आमकां दितलो तुज्या उतराक हांव रापण मारता आनी अशें केल्या उपरांत इतली मासडी पडली बाबा भयणीनो की रापण पिस्ताशी दिसली देवाच्या उतराक पेद्रू बाबा भयणीनो खालती जालो सगले खालतीकायेन ताणें देवाच्या उतराक त्या वेळार पाळो दिलो आनी इतली मासडी पडली की आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या ओड्यांत आसलेल्या भागीदारांक ताणें खुणा करून आपयले येयात कित्याक कुशालकायेन उतरां सुटना जालीं सिमावाची आनी ताचे वांगडी कोण आसले भागीदार आसले ते सांगतात झेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव आनी भाऊ भयणीनो बरी मासडी दोनी ओडी भरली ग्रेस्काय कित्याक पयशे येतले आसले मासडी विकले उपरांत पूण आमकां शुभ वर्तमान म्हणटा जेजू तांकां सांगता भियो नाका ह्या फुडें तुमी मनशांक धरतलोय आनी तांणी कितें केलें आमी जाल्यार म्हणटले आसता चल या बरेंच जालें बिझनेस आयज आनीक शो मेवतले आनीक आमकां बिझनेस जातले आनी पयशे येतले आमी जाल्यार रोखडी म्हणटले आसले या ताणें कितें केलें तोडीक आपली ओडी काडून सगळे साडून ताचे पाटल्यान गेले काय बरी उतरां भाव भयणीनो आमकां देखीची काय बरी उतरां आमकां नियाळाची काय बरी उतरां आमचे अंतस्कन चवकशी करपाची देवाच्या उतराचेर जो मनीस पात येता देवाक आपलें जिवीत समर्पण करता देवाक आपलें जिवीत भेटयता देवाची शिकवण आपल्या जिवितान जो मनीस मानून घेता ताका देव पोरो घालिना आनी आमी जाणाव सिमावांक जेजून आपलो पाटलावदार करता ताका अधिकार दिलो आनी म्हणलें सिमाव आजतान तूं ह्या पोंगडाचो वडील जें कितें तूं संवसारान बांदतलोय तें स्वर्गार बांदलेलें जातलें आयजतान तुजें नांव हांव बदलता ह्या मुखार तूं तुजें नांव पेद्रू म्हणटूच ताका तूं खोडप
आनी हे खोडपार म्हजी पवीस स्वभाव बांदतलो. काय बरी उतरां बाबा भयण भावार्थाची. कोणाक हे भाग फावो जातली. देवाचेर जो मनीस आपले जिवीत भावार्थान मानून घेता. आमकांय पवीस सभा बाबा भयण पवीस सभेची शिकवण आनी पवीस सभेन अदीक आनी अदीक आमी जाणवायेन बरोवंक आमकां जायत्यो संस्था आसात. पयले सुवातेर आमकां जायते सेंटर्स आसात, जावं कॅटिकॅटिकल सेंटर्स, हेर दुसरे आमची सेंटर्स जी आमी ल्हान क्रिस्ती समुदाय आसा, आमची गवडीक पवीस सभा आसा, हातूंतल्यान आमकां हो देव उलयता. आमकां फुडारी जावंक देव आपयता. आमकां सगल्यांक ह्या आयच्या दिसाक आमी जेजूच्या वळखीचो बाबा भयण आयतार पाळटना पयले सुवातेर आमी आमच्या आवय बापाय खातीर देवाक दिन वाचुया. कित्याक आमच्या घोराब्यान ल्हानतान जेजूची वळख आमची आवय बापूय आमकां दितात. दुसरे सुवातेर बाबा भयण आमची देव संदेशकारां जेन्ना आमी इगोर्जेंत येवंक लागता आमकां दोतोरनीक घालता की देव संदेशकारां बाबा भयण आमकां ह्या जेजूचे वळखीन व्हड जावंक आदार दितात. कशे तरेन आमचें जिवीत आमी मांडून हाडचें, कशे तरेन आमकां मांदामेंत आसात, कशे तरेन आमकां संस्कार आसात, आमकां ते शिकयतात. उपरांत बाबा भयण आमी इस्कॉलाक वेता तेन्ना आमची शिक्षकां आमकां बरे जाणवायेन बुदीन भरतात. दे गीव अस गूड व्हॅल्यूज. आपले जिवीत बाबा भयण ती भेटयतात शिक्षणा खातीर. तांचे खातीर आमी देवाक दिन वाचुया. आमची तरणाटी बाबा भयण आपल्या जिविताचे चालींतल्यान बरें उतर परगट्टा, बरी देख दिता तेन्ना तिवूय आमकां एक गवाय कशी जातात. आमचे समाजान आमच्यो संस्था आसात त्यो, जावं ल्हान क्रिस्ती समुदाय, जावं आमची फिरगोज गवडीक सभा, जावं आमची हेर संस्था आसात, लिजन ऑफ मॅरी आमी म्हणटा, सेंट विन्संट द पॉल आसा, आपल्या बऱ्या कोरण्यांनी बाबा भयण आमकां ती गवाय जातात. आज तुका आनी म्हाका जेजू उलो मारता, म्हजे गवाय तुमी ह्या संवसारांत जायात. कित्याक हांव तुमकां ह्या संवसारांत म्हजी बरी खबर परगटूंक धाडटा. म्हज्या संवसारांत तुमी गवाय जातले तेन्ना तुमचे बरोबर हांव आसतलो. जसो त्या गारो मनशा बरोबर ताणें म्हणलें, आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जिजस, नो टर्निंग बॅक. जशें इसायस प्रवाद्यान अणभवलो जेन्ना इंगडो ताच्या ओंठार लागलो, पवित्र कृपेन तो भरलो, ताणें म्हणलें, हो पळय हांव आसा, म्हाका धाड. भाग्यून पावलून आपल्या जिवितांत धर्मदूत कसो आपल्याक त्याच जेजून नेमलो म्हूण सगळे क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती बाबा भयणांक बरी खबर परगटली. ते भाशेन तुका आनी म्हाका हें बरेंपण परगटूंक देव धाडटा. वेंचणुक्यो आमच्या ह्या राज्यांत आसात. आमी खरेंच आमचें मन उजवाडाक दवरुया. आमकां बाबा भयण बरें आसा तें करूंक हो देव दिता जाल्यार खरें बरें प्रवादी आमी जावंक वावरुया. बरें आसा तें आमच्या राज्या खातीर आमी खरेंच येवजुया. आमी जेन्ना ह्यो बऱ्यो येवजण्यो येवजितले तेन्ना बऱ्या मनशाक आमी वेंचून काडुया. इतलेंच न्हय, आमच्या जिवितांत वायट वस्ता तितलें आमी पयस दवरुया. आमकां जे पिडापीड दितले, आमकां जे वायट हाडटले, आमच्या जिवितांत आमकां नरकान घालतली वस्तू आमी पयस दवरुया. तेन्नाच की आमी जेजूचे गवाय जावंक पाव. तेन्नाच की आमी जेजूक एमावसाचे वाटेन जे मनीस आसले तांणी म्हणलें, आमचे शिराव सोमया, जेजू आमचे शिराव पावतलो. हीच कृपा आयच्या दिसा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया आनी आमचो बाबाट तुसारून सगळीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समावलो, आंकवार मरेतान सोलमलो, पोस पिलाता काल ताणें खूस सुसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकेंचें बोगसुणें, कुडीचें आनी सासणाचे जिवीत. आमेन. जेजूची शिकवण आयकूंक लोक खेट करून ताचे फाटल्यान वेतालो. हें पळोवन जेजू शिकोवपाचें बंद करूंक ना. तर हे वेळार आमी ताची सोशी आयल्या जाल्यार आमच्यो गरजो बापाक आमी उक्त्यो करुया. आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब, यादनीक आनी मोटवाशी आपल्या आपोवण्यांतल्यान जेजूची शिकवण पोरचेक दिताना भावार्थाचे दिशेन ते वावरूंक
आनी आपले पोरचेची आत्मीक वाड जावंक तांणी फावो ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी आपल्या मनान जोडून घेवचें मन पयसावंक कोणाचेरूच आड उलयनासतना पूण स्वता पासो झुजूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. दर एका आवयन बापायन आपल्या लग्ना दिसा भुरग्यांक भावार्थान वाडोवपाची भास देवाक दिल्ली. ताचो उगडास मनान हाडूंक जेजूच्या मोगान आनी पवित्र आत्मेच्या धीरान जिवंक तांकां शिकयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. देव संदेशकारांनी आनी शिक्षकांनी आपले आपोवणे मोगान आनी सेवेच्या मनान जिवंक आपल्या हाताक काल आसलेल्या भुरग्यांक शिक्षणीक तशेंच भावार्थी जिवितान वाडूंक समाजाचे बरे नागरीक जावंक तांकां फावो आयलेली परती शिकोवन दिवंक जबाबदारेन वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज आमच्या गोंयांत आमी धर्म प्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस समोर ओंपता. सोमेस्तांक क्रिस्ती भावार्थान आकारून हाडूंक आनी जेजूची बरी खबर सगळ्यांक शिपडावंक वेगवेगळ्या कार्यावळी वरवीं क्रिस्ती धर्म शिकोवणेचें केंद्र भार घेवंक वावुरता. केंद्रांत वावुरतेल्यांक तशेंच केंद्राक आपखुशेन आदार सहकार दितल्यांक कुडी आत्मेची बरी भलायकी आनी वावर करूंक मनाचो उजवाड आनी उमेद दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोव सर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्या. आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान बरी देख आमी दिवन आनी तुजे उतर पुरगुट्टेले गोवाय आमी जावंक आमकां करपा मागतना आमची मागणी तूं स्विकार करून आमी कालतिकायेन विनवती करता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटोने वेळार गीत गावया. C8 पेज नंबर 31. C8. म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान
सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा आमच्या रोसणारा ओंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचे मांस आनी रोगोत करून आमकां दी. हे पुरी आमच्या अस्कोत कुडीच्या पोसोनाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं. आमची कर्जां उबारूया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सूर काडयेन सूर तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेली तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुतान पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपूर्णायक एक तशींच तीं सुपूर्णायक एक जावच्याक तुजी पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय. तूं जिनसवार कर्तृत्व आनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरसां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूताच्या सो दलबारां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसोडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपोडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडवी. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मदी देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दमनुता आनी सोर काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेले बाबा भयणीनो कोदीक करून ताची बरी खबर परगटूंक आमकां सगल्यांक धीर घेवन जेजून शिकयलें प्रार्थना सगलीं बरोबर म्हणुया जोडून आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परात सर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन अवतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय तुमचे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घालान तुजे खुशी प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिरी संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कोर देवाची शिरी संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कोर देवाचे शिरी संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप कट्ट ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सोम्या तुवें तुजे भितर भावना तुज्या आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
지하라니 지리 प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा एका सुन्यांत आनी एकी कालशीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवे आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराचे सोडवणी खातीर सुफोड कर. होच हांव आमचो संतोश आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसुया. आयताराच्यो कोडोवण्यो. गेले त्या आयताराक आमचें धर्मदान जालां. इगोर्जेंत 11,805 रुपया 11,805. दाबोली कॉपेलान जालां 1,440 रुपया 1,445. सगळे मेळून जाले 13,200 रुपया 13,250. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक हे भाशेन पयले मीस 6:30 वरांचेर सेंट त्रेजा समुदाय देवस्वाग्रांत. दुसरे मीस 7:45 वरांचेर टेलिफोन एक्सचेंज समुदाय आल्तो चिकाली. तिसरे मीस 9 वरांचेर सेंट पॉल समुदाय वालिसाय. सदांचे पुरी सोनवारा दिसाक 6 वरांचेर हांगा इंग्लिशीन मीस आसतलें आनी कॉपेलान 6:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन मीस आसतलें. आतां मीस जाल्या उपरांत तुमकां आमचे तरणाट्यांनी कॅन्टीन दवरलां आनी तशेंच तांणी जे CYFCन हे तांदूळ आसले ते तुमकां विक्रेक आसात. कोणाक जाय जाल्यार कुशी आसा जाल्यार तांणी घेवचे म्हूण ती मागतात. उबी रावया. सुरविस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचून यात जेजूचे गोवाय जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळीं दिमी घालुया. वेचणुका समोयार मागणे. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सगली पदवी तुजे तान येता. संवसार तुजे मांदावळी परमणे चलून व्हरूंक मनशांक तुवें अधिकार दिलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता. जेजूच्या याज्ञिकी प्रवादीक आनी गवळीक कार्यांत आमकां वांटो दिवन तुजें राज बांदूंक तुवें आमकां पाठयल्याय. आमच्या गोंयांत जावच्यो आसात त्या विधानसभेच्या वेंचणुका समोयार ही म्हजी जबाबदारी जतनायेन पाळूंक म्हाका तुज्या आत्म्यान भर. म्हज्या अंतस्कनाक तुजो उजवाड, म्हज्या मनाक तुजी जाणवाय आनी म्हज्या काळजाक तुजो दिर्दी. मोत इबाड करची वो म्हजोच फायदो पळोवन मोत दिवची ताळणी म्हजी सरशिल्ली पयस कर. बापा तुजे मांदावळी परमणे एक बरो सरकार आमच्या गोंय राज्याक फावो कर. जाती कातीचो देश धर्माचो भेद उतरून प्रमाणीकपणान आनी स्वतान वावुरतले देशाचे संविधाना प्रमाणे सगळ्या मनशांचे होक राखतले आमदार सेवक आमकां फावो कर. एकामेकाच्या हाताक हात दिवन एक नवे मनशाकूड एक नवो समाज निर्माण करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
Jesus.